प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वा विसवोर वोड 15 ते 24 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 15 to 24. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हें आयकून बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतीत ती सुभागी. पूण जेजून ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें राज जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. जेवणाचो वखद जातूच, येयात सगळें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचूंक सांगूंक ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निभाव दिवंक लागले. पयल्यान चाकराक म्हणलें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका माफी कोर म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्यांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, तीं तपासूंक वेता, देखून माफी कोर म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां, म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना पिंडलून गोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोगरांच्या रस्त्याचेर आनी बिदींनी बेगीन वच आनी गोरिबांक, पांगळ्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोंट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया तुजे हुकुमा प्रमाणें केलें. तुरी आसतना आनीकूय स्वाद आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नोगरा भायल्या रस्त्याचेर आनी ओडपा मदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कोर. हांव तुमकां सांगतां, आपयल्ल्या भितरलो एकलो लेगून म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू एका दोगाजीक परबेची वोपार शिकयता. आनी ही वोपार कित्याक ताणें सांगली काय? जेजूक एका फारिजियान आपल्या घरा आपयल्लो आनी थंयसर फारिजियाच्या घरा एकदम गिरेस्त मनीस आसले, ताचे सोयरे आसले, शेजारी आसले, जे व्हडल्या नांवाचे, व्हडल्या दुडवांचे. आनी जेन्ना जेजू पळयता की ताका आपयला म्हणून थंयसर तो त्या फारिजियाक सांगता, ते दुसऱ्या सगलो लोक एकठांय जाल्यार तांकां सांगता, म्हणटा, जेन्ना तुमी कोणाक जेवणाक आपयतात तेन्ना तुमी दुबळ्यांक आपयात, कुड्ड्यांक आपयात, भेऱ्यांक आपयतात, थोंट्यांक आपयात. कित्याक तुमी दुसऱ्यांक आपयशी जाल्यार गिरेस्त मनशांक ते तुका परतून आपयतले, पूण थोंटे, कुड्डे, गरीब लोक तुका परतून आपोवचे ना, तांकां ती पोस ना. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी पोंदूच जेवन जातले त्या दिसा तुमकां इनाम मेळटलो. हें सगळे उपरांत एकलो जो मनीस थंयसर आसलो तो जेजूक म्हणटा, सरकाराच्या राज्यांत जो कोण जेवण खातलो तो एकदम सुभागी. आनी जेन्ना तो अशें म्हणटा, जेजू आयची परब घालता दोबाजीक परबेची. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, ही वोपार आमी चोत्रायन आयकला जाल्यार एक राजा आपल्या पुताच्या काजराच्या जेवणाक लोकांक आपयता, सगल्यांक आमंत्रण धाडटा. पूण शेकीन कितें घडटा, सगळीं निभा दितात. एकलो म्हणटा, हांव आतांच काजार जालां, म्हाका येवंक जायना. एकलो म्हणटा, हांवें नवे पाडे घेतल्यात, जोत मारूंक जाय, म्हाका तें पळोवंक जाय, म्हाका येवंक जायना. दुसरो म्हणटा, म्हाका कितें आनी काम आहा आनी म्हाका येवंक जायना. सगळीं निभा दीत वेतात. त्या वेळार हो राजा कितें करता, तो म्हणटा आपल्या चाकरांक, म्हणटा, वसात रस्त्यार आनी सगल्यांक आपयात. कित्याक ज्या लोकांक हांवें आपयलीं तांकां तें जेवण खावपाक ते खरेपणीन तयार नासले, तांकां खोशी नासली. पूण हांव आतां सगल्यांक आपयतलों. आनी भाव भयणीनो, हो राजा जावन आसा सर्गीचो बाप, आनी ताणें आपल्या पुताच्या जेवणाक आमकां सगल्यांक आपयल्यान. पूण आमी कितें करता, आमी आयज
देवा कडेन येवच्या स्वतेक आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी जेन्ना भुरगीं आसा कोण भुरगो आसा आमी आमच्याच जिवितान आमी पडटा आमी आमचेच खोशेची वाटेन आमी वेता देवाक आमी पयस दवरता आमी निबान दिता आनी भाव भयणीनो अशेंच घडलें इस्रायली परजेक इस्रायली पोरजा देवान तांकां विचून काडलेले पूण तांणी आतां निबान दिवन ते पयस गेले आनी देवान आपलें उतर सगळ्या संवसाराक उक्तें केलें ताणें आपल्या पुताक धाडलो जेजून खुर्सार वचोन मरोन पुनर्जीवन जावन सर्गीच्या बाबा कडेन वचोन ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी जो कोण जेजूची बरी खबर आयकता जी कोण जेजूक मानून घेतात तांकां देव आतां आशिर्वादान बोदता तांकां देव इनाम दिता आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी खरेपणी ल्हान थान आमी जेजूक मानून घेतला आमी आतां त्या इस्रायली पोरजे भाशेन आमी निबान दिता आमी चिंता की आतां आमी इगोर्जेक वता म्हणून आयताराची आमी रातचे तेज कोत्ता म्हणून आमी थोडे मागणे कोत्ता म्हणून आमी क्रिस्तांव जाता भाव भयणीनो आमी चुकता आमी क्रिस्तांव जायना इगोर्जेक वचोन आमी क्रिस्तांव जायना आमी फकत थोडे मागणे तेज करून आमी क्रिस्तांव जाता जेन्ना आमी तें उतर जें देवान आमकां सांगलां तें उतर आमी आयकता तें उतर आमी पाळटा तर आयज भाव भयणीनो आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार आनी आमी समजना की आमी खरेपणी जेजूचे पाटलादार आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी चुकल्या आयज देवाचें भोगसणें मागया आमी जितलें तेज्या उतरा कडसून आमी पयस गेल्या तितलें आमी तेजें भोगसणें मागून तेज्या उतरान परतून येवप तेजें उतर आयकून तें उतर पाळूंक आमी सुरवात करुया आनी खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जें देवान आमंत्रण दिलां आमकां तें आमंत्रण आमी वांटो घेवंक तेजें उतरान आमी वांटो घेवंक तें उतर आमी आयकून तें उतर आमी पाळूंक आयज तान आमी सुरवात करुया आनी जितलें आमी देवाचें उतर घेवन आमी तें उतर पाळटा तयारी कोत्ता एक दीस आमी सर्गीच्या राज्यान त्या जेवणाक आमी हाजीर आसतले आमकां देव तें जो कोवीद केला आमकां तें जेवणाक खावंक आमकां तो तयार कोत्ता ही तयारी आमी आयज तान करूंक आमी आयज तान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगळ्या आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा